साबाराने म्हणचे असं वादर अंगात ते सांगू का राम म्हणून चांगले बरी अंगात एक सांगू घाल जेवण असं पडलं. हॅलो नमस्कार, तुमका समेस्तांक कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाक परत एक फावटी स्वागत. सुमार दीस जाले आमी व्लॉग करीन आसतना कारणां जायतीं आसात. आज परत आमी व्लॉग करूंक सुरू केला. परतून आमी बैसरले आयतार असो दीस. हांगा आसा फादर स्टीवन आनी कोणी ना, आमी दोग जाण आसात. दुसरे पुरा बिजी आसात. व्लॉग आमी करूंक जावंक ना थोडो, कित्याक म्हळ्यार कारण जायतीं आसात. तुजीं कांय कारण आसात रेडी आमची कारणां, म्हजीं कारणां म्हळ्यार आमी लास्ट व्लॉग केल्लो कारवार सुंकेरीचो. तो तुमी थोड्या दिसा उपरांत लेट तुमी पळयला. पूण ताचे उपरांत म्हाका एग्जाम आसली. ताचे उपरांत फादर रायनाक LLBची एग्जाम तुमकां कळीत आसा ना म्हणून अजून ती जावना. तशें तो शिकून आसलो, ताका येवंक जावना. ताचे उपरांत फादर स्टीवन बिजी आसलो ताच्या स्टुडियोंत आनी कितें ताचें सदांचें काम करनासलो. तो तशें आमकां करूंक जावना. आनी आमकां मेळचो एकच दीस आयतार असो. बाकीच्या दिसांनी आमी दुसऱ्या कामांनी आसता. हांव क्लासीक घेता, फादर रायन क्लासीक घेता, फादर ताच्या कामांत आसता. सो आतां आमी चिंतलें एक फावटी आमी कितेंय जावं दी आनी किचड राखचें नाका म्हणून आमी भायर सरल्या. एक पयस न्ही, आमच्या कार्मेल गुड्यातावन इल्लेशें लागींच म्हण येता. एक 10 मिनटांची वाट. आनी हांगासर कोडयाळचे जायते लोक गेल्यात, ह्या जाग्यार गेल्यात. आनी ह्या जाग्यार कितें आसा म्हणून हांव तुमकां थोड्याच घडयांनी थंय पावून तुमकां सांगता. ओके. सो तुमी पळयलें आमी होली हिल्लाक वचून आसा. पवित्र गुड्याक, कुर्साच्या गुड्याक वचून आसा. हांव आनी पाद्री बाबा पयिल्ले फावटी येचें. आमी हांगासर हांव सुमार वर्सां जावन हांगा आसा, जाल्यार होली हिल्लाक वचूंक ना. आज आमी चिंतलें होली हिल्लाक एक भेट दिवया. आनी फादर आयच्या दिसा आमचे सांगात आसा. आमी दोगी जाण पयिल्ले फावटी हांगासर वचून आसा. सो तुमकां समेस्तांक होली हिल्लाक, कुर्सा गुड्याक स्वागत. वयर वचून पळया ताची हिस्ट्री कितें, हांगासर कितें जाता हाची थोडी माहिती तुमकां दिवंक प्रयत्न करता. सो आमी एक बार गुड्यार आसा. कोडयाळांचो एक बार गुडो तो जावन आसा. पंप जावन भितर येतना सुमार एक 200 मिटर जावंक पुरो. थंय जावन भितर येतना कपितान्यो इस्कालां मेळटात. कपितान्यो इस्काल मेळटा, कॉन्वेंट मेळटा. ताचे उपरांत इल्लेशे मुखार येवन लेफ्टाक घुवल्यार तुमकां सीदा होली हिल्लाक येवन सो मारोग मेळटा. आनी हांगा येतना, हांगा येवन पावतना तुमकां खंडी जावन खोशी जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार वयर येवन रावन पळयता चारांय कुशींनी एक फाल्कें दिसता. आनी फाल्कें खाली फाल्कें न्हय, सगळ्यांनी बिल्डिंग आसात. सोबीत प्रकृती आसा, जायते माड तुमकां दिसतात. आनी भोंवतणी एक बारीच सोबीत जागो हो दिसता तुमकां. त्या देखून मुखार वचून आमी पळया कितें हांगासर आसा, हांगाची हिस्ट्री कितें. आनी प्रत्येक जावन ह्या जाग्यार कितें सगळें घडटा, कितें सगळें जाता, कितल्या जाणांक हांगासर कितें बरेंपण जालां त्या विशयांती आमी थोडें सोदून काडूंक प्रयत्न करया. हांगा तावन फाटींग उंचात जाल्यार आमकां श्रायन दिसता. हांगा तावन कितले पयस येत सादारण एक सांगूंक गेल्यार आमकां थंय ना. हांगा करेक्ट तो गुडो आनी हो गुडो, कार्मेल गुडो आनी होली हिल समज लागीं कुर्सा गुडोचो इल्लो वयर आसा म्हणजे दिसता म्हाका. कित्याक म्हळ्यार कुरीस इल्लोसो वयर आनी खूब आसा. हांगा तावन आमचो कुरीस थंय इल्लोसो सकयल दिसता व्हडना. म्हज्या उजव्याक
एक कुरीस मात्र आसा, ह्या गुड्यार एक कुरीस मात्र आसा. तशेंच बसोंक मागणें करूंक वेळ पाशार करूंक थोडो वेळ, मागण्यांत इल्लो वेळ पाशार करूंक जागो आसा, बसोंक सुवात आसा. ह्या कुशीन आनीक किसड सुवात आसा, पार्किंगाची वेवस्था आसा. आनी वयर कुर्सा लागीं वचून दिमी घालून जायते जाण मागतात, कित्याक जायते जाणांक हांगा फात्येणी आसा. ह्या कुर्सा लागीं येवन मागल्ल्यांक जायत्यांक बरें जालां, जावं पुरो तांची पिडा गूण जाल्या वा तांणी मागल्लें खंयचेय ते समस्या जावन दी तांच्या समस्यांक परिहार मेळ्ळा. ह्या देखून जायते जाण सांजेचे हांगासर येतात. हांवें आयकल्ले प्रमाणे 6 तावन 7 पर्यंत हांगा मागोवंक ल्हानशें कपेल आसा हांव चिंता, थंय वचून मागोवंक साध्य आसा. तर पळोवया थंयसर कितें आसा लागीं वचून. ट्वेंटी 1993 म्हाका राती सोपण पडलें. तें स्वप्नांत हांवें पळयल्लें आमचें मोर्न घरांतल्यान भायर सरता, लांबू सांग वचना, मोठे सांगता घरांतल्यान मोर भायर सरलें, इगर्जी गेलें. इगर्जी घेतना थंय कुंभगारवणचो वेळ आयलो. कुंभगारवण घेतना एक सिस्टर कुंभगार दिता आनी तिणें कालसींत हात घालो असो आनी एक मूठ भर म्हज्या तोंडाक गेलो. हांव कुंभगारा गेलां, कुंभगार गणितना पडला सकयल सिगीता पडला आनी हें पळोवन चिंतलें मोर्न म्हजें जालें हांव आसता आनी म्हजें मोर्न आयलां म्हणून हांव सगळो तरतरलां त्या दीस. आनी दुसऱ्या दिसा 7 वर्साच्या मोर्नाची मिसमेचो पोंडाड हांव लोक रडटा आनी हांव हेम रडटा, म्हज्या आवय बुजयतात, पुरो करतात. तें पळोवन हांव सगळो कंगाल जालो. फादर 23 हांवें म्हाका एक प्रेरण आयलें, स्टॅनी म्हज्या भावाक सांगतें म्हणून. हांवें चिंतलें अशें की हांव मेल्यारी म्हज्या भावान म्हज्या बायलेक आनी भुरग्याक पळयचें, कित्याक म्हजें एक चेरको आसा म्हाका आनी तोळ ताका 1 वर्स चिल्लर मात्र ताका पळयचें म्हणून जबाबदारी दिवंकच्या खातीर ताचे कडेन म्हजें मोर्न आसा रे म्हणून सांगलें. तो म्हाका देर दिलो सोपण आनी पातयेन अशें करनाका, तूं कालें तुजें जालां तशें अशें म्हणून हांव जाल्यार मोर्न आयल्यार रेडी आहा. ताका तो 25 वर्सांचो तरणाटो. तितलें म्हणटना म्हाका ताणें देर दिलो वय, पूण म्हाका बें उठलें. दुसरे दिसा 24 सप्टेंबर 93 हांवें सीदा एडोरेशन सकाळीं मिसीक गेलां, एडोरेशन मॉनेस्ट्री मिलाग्रीस गेलो आनी थंय मागोवंक बसलो. येताना थंय एक कुटाम धाकटे 7-8 जाणां बसून मागतात आनी म्हाका तांचें मागणें बरें जालें. मागण्या नंतर विचारलें हांवें तांचे कडेन, तुमी येवच्या शुक्रारे हांगा येतात गी म्हणून. तांणी म्हणलें ना बा, आमी सदां येता हांगा म्हणून. तांतलो तो विक्टर म्हणटो म्हणलो मागणें शिकयतलो आनी तो म्हणलो ताका मोर्न पिडा आनी पुरो आयिल्ली मेयांत तो बचाव जाला, देखून देवा गर्गन दिवंक आमी सदां येता. त्या दिसा हांवें डिसायड केलें ह्या सक्रामेंताचें मागणें सुरू करीत जाय म्हणून. त्या दिसतान सुरू केल्लें मागणें आजून विसर हांवें सोडूं ना. आनी हे विशय जाय आसता म्हणटना त्या दीस सांजेर हांवें सीद वचून मेरेल गुड्यार बसून सांगलें, सुमे येदोळ पर्यंत तुका सेवा दिना, कितें करना म्हणून पुरो हांव उलटो रावुल्लो. पूण आसतना तें चेंज करता सुम्या, तूं खाली म्हाका वापर आनी हांव तुका फाटीं पळयना. तुका जाय जाल्यार म्हाका ही खर म्हणून एक
दुखाबरी समर्पणाची हांवें प्रार्थना केलें त्या दिसा तो दीस ती घडी हाताय जिवाळ उडास येतात म्हाका आनी तशें जालें मागीर तशेंच दीस गेले कांय जावना तितले म्हणटना ते 5 गाय म्हजे माजवून गेल्यात आनी अशें आसतना डिसेंबर 25 तारीख क्रिसमसाचो दीस सांजे हांव थंय आसले दळा तें ते मागण्यार आसले दळा सांगलें सोम्या तुवें म्हाका अशें केलाय 5 गाय दाखयलाय आनी सल्लो केलाय पुरावूय पूण म्हाका कांय शिकप आनी पुरो कांय चड ना हांव SSLC आनी IT आनी म्हाका इंग्लीश येना जाल्यार आसतना हांवें काल हें करूं जाता तुका म्हाका तुजें उतार म्हण दी आनी म्हणटना Isaiah 42, 1-9 मिसर आयलें आनी तें उतार वसतना म्हाका सगळ्या आंगान करंट तो पासरलो तो एकलो तालो त्या दिसा राती आनी आयलो त्या दीस राती म्हाका दाखयलें एक गुडो आनी म्हाका जेजूचो ताळो आयकोन ताच्या पयलीं सुरू जाल्लो तो मातसो टायम काडून येता सांगीन हांव तें बरा वच तो गुडो काड म्हणून हांवें सारलें तो खंय आसा तो गुडो तो हायवे रोडार आसा म्हणून आतां खंयच्या हायवे रोडार खंयचो गुडो आसा तितलें म्हणटना हांव म्हजो इश्ट आलो सुदर्शन कुलाल म्हणून ब्रोकर तो रियल इस्टेट ताका काण घेवन हांव हायवे रोडार आसचो म्हणटना जेन्ना हायवे रोड 17 नंबर आसलें ते दळा आतां 66 जालां त्या रोडार आमी उडपी मिसर गेल्या दोगी जाण कारार म्हज्या दोनी कुशीन पळोवन चलचें हायवे रोड गुडो खंयचो दिसता म्हणून दिसना पाटी आयल्या दुसरे दीस आमी त्या कांगनाडी व्हरतलो सीदा आमी तलपाड मिसर गेल्या पाटी आयल्या पाटी येतना ह्या रोडार हायवे रोडार पाटी आयल्या हायवे रोडार वो ते मोदें पावतना म्हाका वो गुडो पळय वो तसो तूं दिसलो म्हाका गुडो अरे वो पळयले बरी तासांनी म्हाका दर्शनांत म्हणून त्या गुड्याक वसूंक थंय ते कारा वयले देंवल्या दोगी जाण आनी ह्या गुड्याक वयर आयल्या आनी गुड्याक वयर येवन पळयतना अशें गुवन पळोवन पळयतना वत्तुगी सोम्या कित्याक म्हळ्यार हांगातान तोळ हांगा बिल्डिंगान पळय तितली नातली आमच्यो सगळ्यो इगर्जो आमच्यो कार्मेलिताची जावं दी कुळशेकाराची जावं दी बेंदुरी इगर्ज मालशा सगळ्यो इगर्जो पुरो हांगा इजयची इगर्ज हांगा दिसताली आनी पुरो अशें दिसतना म्हाका कॉन्वेंटां आमची आहली तशेंच प्रोटेस्टंटांची इगर्जो पुरो हांगा दिसता म्हणून विसरतना म्हाका शब्द आयलो वस्तू जागो हांवें सगलो तुका म्हणून तर जायत म्हळें देवाकर दिलें आनी आतां काण घेवचें कोण हाडें न्ही खबर काण गेली हांगा कोण असो जागो असो म्हणून उट्टांक आतां 8 पार्टीचो जागो आमी काण गेला तातूंत 1 पार्टीचो जागो हांगा सिकेल घर आसा ताचें नांव देवेंद्र अंचन म्हणून हिंदू फॅमिली ती आसात तांचे उलयत आनी तांचे कडेन वयर इतसो जागो आसा म्हूण खबर मेळ्ळी देखून तांच्या घरा हांव आनी सतीश गेल्या विचारलें अशें अशें तो जागो वय आमकां इकूंक जाय तो जागो कित्याक हांव घर बांदता म्हाका पयशांचे अर्जंट आहले म्हणलो जाय तर कितें म्हणून रेट फिक्स जाली काणयोसो म्हणून जालो ताचे उपरांत एडवान्स दिवचे दिसाक तो मनीस चेंज जाला म्हणटा म्हाका एक अशी पार्टी दुसरी आयल्या तांणी ती चड रेट दिता म्हळ्यार कालें करता गी म्हणून हांवें सांगलें म्हाका म्हजे स्वता खातीर न्ही म्हाका जेजू सांगल्ल्या खातीर हांव येवन काणयोक आयिल्लो आतां तुका रेट इथं चड दिता फाल्यां आनी एकलो येत देखून तो जागो ताका दी ओडना म्हणून हांव उगत रावता म्हूण सांगलें आनी धाडलें दुसरे दिसा म्हजें ऑफिस उक्तें जावचे पयलीं तो ऑफिसा कडेन आसा आनी हाच जावन देव बिरांतीन म्हणल्यार रावला म्हजे मुखार आनी येवन विचारल्या कॅबिनान बसल्या उलयतना म्हणलो ना तो जागो तुका दिता हांव तो काण घे तूं म्हूण समाधानान उलयता ना कितें जालें ना कांय ना म्हाका तुका देवाचें कामाक न्ही तो आसून दी तुका म्हणलो हांवें सांगलें रेट तूं म्हाका पयशांचे विशय ना म्हजे कडेन पयशे दिल्यार जातात जायना जाल्यार दिना जाल्यार जातात पूण जागो तो तुका तोसून दी म्हणलो देखून हांवें परतून तो पयलीं सांगिना जालो कितें कारण म्हणून मागीर ताणें फोर्स करता सांगूंक लागलो त्याच पंत्यार सकाळीं 3 वरार ताका बायलेन जाग येयलें आनी त्या पंत्यार ताच्या बायलेन केलें जाल्यार म्हाका पळोवन नाटलें बायलेन म्हळें तुका एकलो क्रिस्तांवचो कोण एकलो जागो विकून आयला म्हळें न्ही म्हाका अशें आयलां पॉल रॉड्रिगस म्हणून तुजे कडेन आयला म्हळें तुवें आनी म्हाका आतां जेजू सपनांत आयला आनी ताणें सांगलां हांवें तो धाडुलो पॉल रॉड्रिगसा जागो काणयोक तो जागो ताकाच दिया आनी तुमचें घर हांव आशिर्वाद अभ्यासांनी भरता म्हणून जेजून तुका बायले कडेन सांगलें आनी तें तुज्या घोवाक सांग म्हणून तिका सांगलें तिणें राती तुटून सांगलें देखून तांणी गट मोन करून हो जागो दिलो आनी जागो दिलो मात्र न्ही उरल्या सक्कट जागेच्या एकलो सो सेन्स तासो सो सेन्स मात्र आलो कोणाचो देवेंद्रांच्यान
आनी ताचे भायर रजनींच्यान मागीर उरलो एकल्याच 10 सेंट्स 30 सेंट्स तो 40 सेंट्स 100 सेंट्स जागो तांचे कडेन उरलो न्हू तांकां पुरो रेट पेमेंट केला सगळें तांचीच मार्केट रेट पुरो मागीर उरले अनेक 22 सेंट्स अनेक पार्टी आसली मागीर अशें उरल्यांचे जागे परत दितना तो मनीस मुखार रावलो अक्रिस्तांव तो जागो देवाच्या कामाक सांगला आमकांय सांगला तो दिया म्हूण सांगतना सगळ्यांक जागो दिलो पूण हांगा मुखलो जागो दिवंक एक अक्रिस्तांव तो केशवाचार चाको युवराज आनी पुरो सांगता पार्टनर तांणी मुखलो जागो हांगा दिवंक आयकोना ते तांकां घर बांदूंक जाय आसलें हांगा पूण म्हजे कडेन कितलें सांगल्यार ते आयकनातले म्हाका दिवंक जागो मागीर हांवें चाकोक आनी तांकां सांगलें म्हाका जेजू सांगलें देखून हांव आयिल्लो आनी हांव तुमचे कडेन वत्ताय करना जेजू तूं तुमकां सांगतलो म्हूण सांगलें आनी हांव म्हजे इतल्या फाटीं आयलो त्या वर्सा 95 इसवेंत त्या इस्टर दीस चाको दनपरांतच्या घरा न्हिदला जेवण जावन आनी ताणें बायले भुरग्यां म्हळां आमी संजेर बिचाक या म्हूण आनी न्हिदले कडेन ताका सोपान ह्या गुड्यार खोरीस जाला रोख हारी बारीनी वयर वचून सकयल वचून ताच्या घर हांगा सकयल जाला तो हांगा सगळ्यांक उदक पिवंक दिता म्हणलें सोपान ताका पडलें ताका युगत पटी खाल हें सोपान त्या गुड्यार खालो खोरीस जालो काय म्हणून चिंतून बसना ताका ते वगड आसयलो हांवें सांगलां तुमकां जेजू तूं कुर्दू सांगतलो म्हूण सांगलो तो वगड आसतना खायलो आनी ताणें समजून त्या पार्टनरांनी मुखलो जागोय दिलो तशें उरले पुरो हे जागे काडून आमी हें जालें मागीर त्या दाळा म्हजो आत्मीक डिरेक्टर फादर फ्रांसीस रेबेल्लोचे संगत हांव आसलो आनी ताका हर एकाक तो आमचे संगत दितालो आनी ह्या खाली गुड्यार येवन ताणें मागणी केलां आनी म्हजेर आयल्यो हर एक मॅसेजीस खंयच्योय आयल्यार हांव पाद्रा बाडे शेअर करतालो आनी तो म्हाका मार्गदर्शन दितालो येस ऑर नॉट आनी सडाव ताका पुरो भोगल्यो ते म्हळ्यार परफेक्ट आसात ह्यो मॅसेजीस आनी तूं कांय दुबावंक ना म्हणून पाद्रा बाबा म्हाका प्रेरण दिल्लें म्हाका तेंत एक विशय विचारूंक आसलो म्हळ्यार थोडे डाउट्स आसात म्हळ्यार हांगा हे प्रायवेट जावन सुरू जालां हाका कांय बेज आसा की कांय प्रायवेट म्हळ्यार थोडे पोटी थोडे अले परस सुरू जाता पूण कांय पूण वायट वाटेन वायट सुकेच्या वाटेन वता की व्हडले सवालां थोड्यान विचारले आसात तेंच म्हाका विचारूंक जाय आसलें पवित्र कातोलीक पवित्र सभे भायर कितें जाता ना ह्या जाग्यार कितें जाता जाल्यार मागणें जाता फेस्त जाता वर्साक एक फावटी आनी तूं जाल्यार पाद्रेबाची गायडन्स काण घेताय सो म्हाका तेंच थोड्यान विचारलें सो हें तें प्रकारलें वय गी म्हणून थोड्यांक पयस आसलें म्हळ्यार हें नासतना हाका तूं कितें साप दिता फादर हांव 100% कातोलीक इगर्जमतेक तांच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे सोडसो मनीस हांव आनी भितर तुमी पळयल्यार कळात थंय हांवें बोर्ड घाला भितर आनी इगर्जमतेक कालती मान घालून हांगा थोडे मागणे शिकयतले सयत आयिल्ले बायबलाचें कोटेशनां सांगून इगर्जमतेची शिका बुद्दीन अशें उलटें केल्ल्यान हांवें हांगा सगळ्यांक हांगा तान वसा म्हणल्या शिवाय हांगा तांकां परतून हांवें चान्स दिवना कित्याक म्हळ्यार आमी हांगा स्वतान 7 वरां जेजूची आज्ञा आशिल्ली स्वतान 7 वरां हांगा मागणें जाय म्हणून ते आमच्या बुकार विवरान दिला आमी सुरू केल्ले दिसतान आजून पर्यंत तो दीस चलता 6 to 7 24 सप्टेंबर खुरीस बांदूंक म्हाका देवान मॅसेज दिल्ली आनी ती जागो काण गेल्लो 94 इसवेंत हांव काण घेवन थंय येयलो हांव आनी 97 इसवेंत म्हाका खुरीस बांद म्हूण सांगलें आनी खुरीस बांदलो दिसत म्हजो इनकम टॅक्स रायडांनी पुरो जावन सगळें म्हजें जिवानंत सगळें दुसरेंच जावन गेलें आनी एक रीणकारी म्हणलो बिल्लोय म्हाका पडलो पूण अशें आसतना देवाच्या कामांत वसाचें जाल्यार देखून केदळे म्हणटलो पाद्रे बाबू देव केदळे क्वॉलिफायड जाल्ल्यांक आपयना मिसांवांत तो आपयता सफरींग ट्रेनींग आनी दिता आनी तांकां क्वॉलिफाय करता कामांत मागीर तो वापरता देखून तूं केदाळे तूं तकली उण करनाका ह्या विशयांत म्हणून फादर रेबेल्लो म्हाका केदाळे सांगतलो आनी फादर रेबेल्लो नंतर 24 सप्टेंबरांत आमी हर एक वर्स फेस्ताचेर सिता आनी 24 इयर्स जाली आनी येवच्या वर्सा 25th इयर फेस्त आसा आमचे हांगासर आनी ह्या 2 वर्सांतल्यान आमी फेस्ताचेर करना आमी सिंपल सदांची मागण्याची मात्र 100 जाणां बसून आमी हें कर मुख दिता शिवाय भायर कोणाक आमी सांगिना आमकां सदां हांगा मागणी शिकून एक दीस एकल्याक म्हणली कुटुंब चलोवन व्हरतात आनी देवाचें तें आमचें सिंपल मागणें फादर आमचो तियर्स आनी आज मिसा कितें वासाप दिला कितें किर्तन आसा तेंचं आनी अर्घ होगळापणी मागणी मात्र दुसरे आमी कांय हांगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खंयचें घालना मीस आमी एकच फावटी 97 आमकां एक आयिल्ले संदेशा प्रकार तेजो कुरीस सावनातलो
आमकां हांगा मीस करीचे आनी भगवंत वर करीचे म्हणून 40 दिसाचो उपवास करून देवानी आमकां मॅसेज दिल्ली आनी 70 जाणांनी 40 दिसाचो उपवास केल्लो आनी तेदो कुरीस ह्या पवित्र गोड काल्याक विसुरलो म्हणून आमकां कळी जावच्याक आनी एका राती 70 जाणां उपवास केल्लो आनी त्या उपासांत भागीदार जाल्लीं 70 जाणां आनी त्या राती आमी परमिशन विचारलें फादर बेल्लोच्या मुखांतर बिशप APD सुजा लागीं आनी ताणें आमकां रायटिंगार परमिशन दिल्लें मीस करा भगवंत वर करा म्हणून आनी आमी हांगा भगवंत वर आनी मीस केल्लें पाद्रे आबू लुईस फर्नांडीस आनी फादर एरिक पिंटो म्हणून आसले आनी तांणी मिसा बळी चलयलें सगळीं रात हांगा मागणें चल्लें ताचे नंतर आमी दाळे हांगा मीस करूं ना आनी खंयचेय नव्यान रेतीर आनी कांय करूं ना पूण मागणें आमचें सदांचें मात्र आनी कित्याक म्हळ्यार आमी म्हणचे हरी एकल्या तुमचे इगर्जांनी वचून मागणी करा मीस करा हांगा तुमी येताले एक्स्ट्रा जास्त मागोवंक या शिवाय हांवें सांगचें जाल्यार हांगासर हो असो जागो आमकां वैयक्तीक मागण्या वय पर्सनल प्रेयर कोणेचें कंपल्शन ना 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 खंयची ना रितीन हांगा हे जे म्हणल्यार ना ना तुमकां वेळ मेळटा जाल्यार तुमकां मागणें करूंक जाय वरे विंगड संगत सुगास जाय जाल्यार हांगासर आसा कोणेय केदाळे माग घेत सकाळीं 7 आनी संजे 7 वरां आमी ओपन दवरता आतां हांगा ही कुरीस दिसता आमकां वय हो कुरीस कितलो लांब आसा लांब वचून अशें केलें मुळांतन केला आनी 40 फीट चड आसतलो हो वय चड आसा तो कितलो आमी आतां पळयता आसा हांगासर जायते जाण हेर धर्माचे येते आसात हांगा जायते जाण पळयल्ल्या प्रकार एक 10 जाणांत एक 7-8 मुस्लीम गोशगल पुरो सगळीं आसतात हांगा आनी एक विशय सांगी जाल्यार पळय आमच्या इगज मते क्रिस्तांवांत मस्त पंगड आहात तांतू थोडेच थोडे इमाजिपतीन म्हणले तले थोडे पंगड शिवाय व्हडल्यो व्हडल्यो इगर्जो आहात तांच्यो केरळांत ताणें लोक आसा हांगा कोडयाळांत आसा तांकां तांची म्हणली इगर्ज ना आनी त्या सकट लोकांनी सडावत तांणी येवचें हांगात मागण्याक आनी म्हणचें आमकां इगर्ज ना आमी येवचे मागण्याक हांगात वत्तो आमकां जागो दिला देवान म्हणून तशें म्हणटात तांणी बूक वचून हांगाचें खंयचें तांकां गुंतना देखून आमी हांगा एक उतार कितें आसा म्हळ्यार म्हाका जागो काण गेल्लो फस्ट रिजिस्ट्रेशन केल्लें हांवें 7/4/1994 त्या असो अंचन असो आनी उर त्या पार्टीचो रिजिस्ट्रेशन केल्लें त्या दनपारां 3:30 वरां हांव आनी सतीश दोगूय जाण या खाली गुड्यार हांगा वतात आमी येवन रिजिस्ट्रेशन जाल्या उपरांत हांगा डायरेक्ट आयल्या हांगा मागोवंक आयल्या मागतना हांगा वत करकटें आसा जाल्यार आमकां पावसाच्यो शेणो पडटात आनी बस पडोवन म्हणटा तितले म्हणटा जिजो ताळो आयकल्लो हांव हें जियोचें तळ हांगा हांव 100 लोकांची मागणी आयकतलो आनी हांवें एज इट इज ताका सांगलें सतीशाक अशें आयकलें म्हाका एक शोक दिवं म्हणून त्या वेळार म्हाका गुंतून हाडलें कुरिसांनी जावन 94 इसवी मागीर एक दीस कुरीस बांदून जावन हांगा मस्त चापां जाल्यात मस्त लोकांक पेवर्स मेळ्ळ्यात कोल्यो पिडा इवन पॅरलायज जाल्ले उबे सोलून गेल्यात आनी डेलिव्हरन्सांचे वपटावटी पडटात आनी मस्त नमुन्याचें हांगा जाता आनी मस्त साक्षी आहात हांगा देखून आमी त्यो परस सड्ड आमी खंयची पब्लीश करूंक आनी खंय वचना आमी देवाकर गंध दिता आमी तितल्यांत साबार आनी म्हणचे आसा फादर हांगा तांते सांगो करा म्हणून तेंत हांव आत्तां येताना तेंत म्हणून आहलो हांगा तांते सांगो गेल्यार बारी बरें हांगा येयल्ल्यांक ते अशें ते जाणां तशें तशें जावं दे तुमचें मिस हांव आनीक मुखार नसों दी जायत फादर तुमचें बरें भलायकी देव तुमकां फावो करून दी जायत फादर थँक्यू आमच्या देशाचें प्रत्येक जावन तुमचें थावन जायतें बरेंपण जाता हांगासर तुमकां देवान विसरून हांगासर फाल्यांगी ल्हानशें काम करून सांगलें आनी ताचे तुमकां कितले सगळ्या कोडयाळाक देवाच्या मेसान फावो जाल्यार हांव फाती येता कालेंकरान आसा तुमी म्हजें रियल एस्टेटीचें बिजनेस हांव तें करून आसा पूण स्टील हांव पयशे म्हजे कडेन सकड क्लियर करचे पडटले जावनात पूण म्हाका देवान बरोसो असो दिला की होपसो ते पुरा निमण चलता पूण ताची थोडी बोटी इच्छा आसता काले म्हणून आमकां समजा कित्याक म्हळ्यार म्हाका इनकम टॅक्स रायट जाल्लें तशें त्यात दीस तें फादरबाचे सिडीन तें आसा म्हाका कुरीस जाल्ले दीस इनकम टॅक्स रायट जाल्लें आनी कुरीस म्हाका तें इनकम टॅक्स रायट जाता म्हणून फेब्रुवारीन सांगलें आनी कुर्साचें ओपनिंग दिसात रायट जाल्लें म्हाका त्या दिसतान तो प्रॉब्लेम पडलो आनी ते म्हाका फांटो लागलो येवन सगळे पडलें पूण ह्या द्वारी हांव पडल्या द्वारी रिणकारी जाल्ले वरी
हांव देवा कडेन चड म्हाका असो संबंद जोडूंक शकला म्हणलें हांव 100% सांगता. सो मगाच्यानो येदोळू आमी हांगासर तुमकां ह्या कुर्सागुड्या विशयांत थोड्यो संगती सांगल्यात आनी आमचे एक भाग म्हणयेत हे ह्या गुड्यार कुरीस उबा रावंक खूब प्रयत्न करन जायते कश्ट सोंसून यशस्वी जाल्लो आमचो मानेस्त आमकां मेळ्ळो आनी ताच्या मुखार जायते संगती तुमकां आमी सांगूंक प्रयत्न केला. कित्याक हांगासर जायतीं जाण येता तुमी पूण कितें कालें कांय तुमकां कळीत आसचें उणें आसूं गोत्ता आसा की गोत्तून म्हाका गोत्तून तरी पूण आमचे तोन इल्लेशे आमचे प्रयत्न आमी केला. सो हांगासर आमी हो व्लॉग मूग दिता. आमकां खोशी जाली, म्हाका खोशी जाली ताचे लागीं उलोवन तुमी नातल्यात तुमचे कामार आसल्यात अजाप म्हणल्या पर्यंत मेळ्ळो तो. हय एक अजाप म्हणल्या बरीतच आमकां मेळ्ळा आनी जायतो पॉझिटीव आसा. जावं पवित्र सभे विशयांत आमच्या मागण्याच्या जिविता विशयांत जायते पॉझिटीव उलयला. ताजे करून कितेंय जावं दी, देव ताका बरी भलायकी दिवं दी. आनी ताणें सांगलें बरी हांगा तो एक सांगूंक गेलें जेवण आसा पळय हांगा तो तें सांगूंक गेल्यार थंय गेल्यार तुमकां हांगा येत हांगा आहलें थंय येत कितेंय जावं दी, बरें जावं दी. देव बरें करूं. हो व्लॉग तुमी पळयल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं. व्लॉग तुमी शेअर करा, जायत्यांक तुमी शेअर करा आनी आमकां सपोर्ट करा. तुमी शेअर केल्यार आमकां सांबाळ दिल्लें बरी, कित्याक आमी केल्ल्या कामाक कांय पूण इल्लेशें बरेंपण लाभता. तें देखून देव बरें करूं. वन्स अगेन थँक्यू सो मच.